नमस्कार येवकार. गोवा टुडेक सुयश गावणेकार. नवे वर्स नवे आशेन येवकार. कोण घरच्या घरा, कोण देवळा इगर्जींनी, कोण बीच क्लबार. देशी वाशिनाक आदी विदेशांक बावटो घरचें सरकार इंग्रजाच्या पावला. वाशिनाचे शिनाल तालमीची तोणी धोलार, लाखभर वॅक्सिनेटर हजारांनी हात घे कवळून तयार. गैरकारभार नित्यार, भ्रष्टाचारच शिष्टाचार, राखणे कैदी भाई भाई, गुन्यांवकारी हातांत जेलीचो कारभार. मुक्तीसाठीच्या वर्सा वेंचणुकांचो भार, दुष्काळांत 100 कोटी, कड्डूक माचयेवाल्यांचो हातभार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. भारतांत इमर्जन्सी वापराक पयले कोविड वाशिनाक बावटो. तज्ञ पॅनलाचे कोविशिल्डाक शिनाल 5 कोटी डोस तयार. परिणामकारकता 70%. फ्रिजांत स्टोरेज शक्य. कोविड लसीकरणाचो फाल्यां गोंय धरून सगळ्या राज्यांनी ड्राय रन. केंद्रीय मंत्र्यान घेतलो रिव्ह्यू. 719 जिल्हे, 96,000 वॅक्सिनेटर, 57,000 लोक वाशिनाक तयार. कोलवाळे जेलीत भ्रष्टाचार, गैरकारभार. क्रायम ब्रांच एसपीच्या रिपोर्टांत बेकायदेशीर गजाली उक्ताडा. कैद्यांक हाताळटात क्रिमिनल भाई, स्टाफ सुसेगाद. खासा रिपोर्ट. डिफॉल्टरांक लायटीची बिलां भरूंक ओटीएस 31 जानेर मेरेन. मंत्री म्हणटा 25% रिस्पॉन्स. बिलां भरली ना कनेक्शन तोडटलो. डिफॉल्टरांचे लिस्ट खंय? सरकारी वेबसायटी. मुक्तीसाठी वर्स मनोवंक सरकारान मागयल्ल्या लोकांचे सुचोवण्यो. वर्सभर जावपा आशिल्ल्या कार्यावळी खातीर सुचोवण्यो मेल करूंक 20 जानेर मेरेन प्राज. आनी वर्स 2021 येवकार. कोविडांत नव्या वर्साची सुरवात नेटार. कोण घरच्या घरा, कोण इश्टा बरोबर, कोण मिसाक, कोण देवळांनी. लाखांनी टुरिस्ट गोंयांत. नवे वर्स नवे आशे. भारतांत इमर्जन्सी वापराक कोविड वाशिनाक बावटो. तज्ञाच्या पॅनलाचो ऑक्सफर्ड आस्ट्राझेनेकाच्या कोविशिल्डाक बावटो. भारतांतल्या सिरम इन्स्टिट्यूटान हें वाशीन तयार केलां. पॅनला मुखार कोविशिल्ड, फायझर आनी भारत बायोटेकाचे कोव्हॅक्सिन अशी 3 वाशिनां अप्रुवलाक आशिल्लीं. कोविशिल्डाचे 5 कोटी डोस तयार. परिणामकारकता 70.4%. स्टोरेज 2 ते 8 डिग्री सामान्य फ्रीज तापमानात. देशांत 30 कोटी, गोंयांत 18,222 फ्रंटलायन वर्करांक पयल्या पावड्यार लसीकरण. कोविड लसीकरणाचो गोंय धरून सगळ्या राज्यांनी फाल्यां ड्राय रन. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धनान तयारेचो रिव्ह्यू घेतलो. राज्यांनी वाशिनां दिवंक तयारी पुराय करची. हॉस्पिटलां तयार दवरची म्हूण निर्देश. 96,000 वॅक्सिनेटर, 719 जिल्ल्यांनी तालीम. 57,000 लोक वाशिनाक तयार. कोविन ॲपा वरवीं लसीकरण मोहीम जातली. गोंयांत 4 सुवातींनी 100 जाणांचेर तालीम. जो एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य भी यही है कि हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें. जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है. जो इलेक्शन के समय हम लोग एक तरह से जितनी तैयारियां करते हैं, इवन एक बूथ के ऊपर भी जो टीम होती है उसकी भी अल्टीमेटली ट्रेनिंग होती है. वो सारे काम मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत बारीकी से कर रहे होंगे. गोंयांत ड्राय रना खातीर 4 सेंटरां निश्चित केल्यात. पणजे अर्बन हेल्थ सेंटर, खोर्ले ओल्ड गोवा प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी हळदोण्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे 3 सरकारी. जाल्यार ओल्ड गोवाचे हेल्थ वे हे प्रायवेट सेंटर ड्राय रन करतले. प्रत्येक सेंटराचेर सकाळी 10 ते 12 मेरेन 25 हेल्थ वर्करांचेर डेमो वॅक्सिनेशन जातले. सेंटराचेर पयलो कावंटर फिजिकल व्हेरिफिकेशना खातीर आसतलो.
थंय वाशिंदींतल्यांक धाडिल्लो SMS आनी तांचें आयडेंटिटी कार्ड व्हेरिफिकेशन जातलें. दुसऱ्या कावंटराचेर डिजिटल व्हेरिफिकेशन जातलें. तिसऱ्या कावंटराचेर वॅक्सिनेशन ऑफिसर आसतलो. वाशीन दिले उपरांत थंय डिजिटली ताची नोंद करतले. वाशीन दिल्ल्यांक अर्दवर बसयतले. तांचेर वाशिनाचो कितें परिणाम जाला तें पळोवंक 2 ऑफिसर आसतले. वाशिनाची सगळी प्रक्रिया पूर्ण जातकीच तांकां मोबायलार ऑटो जनरेटेड कंप्लिशन सर्टिफिकेट मेळटली. ड्राय रन कसो जालो, कितें आडमेळी आयली ताचो रिपोर्ट केंद्राक धाडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोलवाळे जेलींतलो भ्रश्टाचार, गैरकारबार, बेकायदेशीर गजाली एक्सपोज करपी इन्क्वायरी रिपोर्ट क्रायम ब्रांचीच्या एसपीन घर खात्याक दिलो. जेल अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादान कैदी मोबायल वापरतात. जेलीचे सुरक्षेतूय बोथे. बंदी आशिल्ल्यो गजाली कांय न्ही कश्यो करून जेलींत पावतात. कैद्यांक हाताळूंक खाप्या गुन्यांवकारांक भाईंचो स्टेटस दिला. असा रिपोर्ट. जनतेच्या शब्दावर आले 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 हिस्ट्री शीटर टायगर अनवराचो कोलवाळे जेलींतलो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत घर खात्यान क्रायम ब्रांचीचो एसपी शोभीत सक्सेनाक प्रकरणाची चवकशी करपाक सांगिल्ली. म्हयनोभर चवकशी केल्या उपरांत एसपी सक्सेनान इन्क्वायरी रिपोर्ट दिलो. ह्या रिपोर्टांतल्यो गजाली प्रुडंटाक कळ्ळ्यात त्यो अश्यो. कैद्यांचेर कंट्रोल दवरूंक जेल अधिकारी कांय खाप्या गुन्यांवकारांक सेलाचो वा ग्रुपाचो भाई म्हूण प्रमोट करता. अशा भाईक मोबायल वापरपाची मेकळीकय आसता. तांचे कडेन ड्रग्स सहज पावता. कैद्यांक मोबायला खातीर चार्जिंग पॉयंट्सांची वेवस्था केल्या. जेलींत एक्सरे मशीन ना. बंदी आशिल्ल्यो गजाली कैद्यां मेरेन सहज पावतात. कैदी फॅमिली फ्रेंडांक मेळटात ते सुवातेवेले जायेक मोठो बुराक. कैदी तांकां सरळ मेळटात. थंय CCTV कॅमेरांची सारकी वेवस्था ना. एसपी सक्सेनान कांय शिफारसी केल्यात त्यो अश्यो. किचनात इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पॉयंट आसूंक जायना. एखाद्या कैद्या कडेन मोबायल मेळत जाल्यार थंय ड्युटेक आशिल्लो जेल स्टाफ ऑफिसराक जबाबदार धरचो. जेलींत एक्सरे मशीन जायच. प्रोटोकॉल सक्तीन पाळचो. CCTV कॅमेरे बसोवचे. कोलवाळे जेलींतलो युपीचो अंडर ट्रायल कैदी विवेक कुमार गौतमान जेलींतल्यान फुज्जो मारपाचो प्लॅन खंय मोबायला वेल्यान केल्लो. तो ताच्या साथीदारांच्या कॉन्टॅक्टान आशिल्लो. पोटांत दुखता म्हूण सांगून म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला मेरेन पावलो आनी ताणें आपलो प्लान तडीक लायलो. सरकारान आधुनीक जेल म्हूण गाजो केल्ले जेलीचे सुरक्षेत बोथेंच बोथें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मुक्तीसाठी वर्साच्यो कार्यावळी, सुवाळ्यां खातीर सरकारान लोकांच्यो सुचोवण्यो मागल्यात. गोंय मुक्तीक फाटल्या 19 डिसेंबराक 59 वर्सां जालीं. अंदू येता त्या मुक्ती दिसा मेरेन मोठ्या प्रमाणात सुवाळे जातले. ह्या सुवाळ्यां खातीर 20 जानेर मेरेन goa-liberation60@gmail.com ह्या ईमेलार सुचोवण्यो धाडूं येतात. कार्यावळी सर्ती वरवीं गोंयची संस्कृती, दायजांचें दर्शन घडोवपाचो सरकाराचो विचार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. डिफॉल्टरांक लायटीची बिलां भरूंक OTS 31 जानेर मेरेन वाडयल्या. वीज मंत्री काब्रालान मिडियाक सांगलें. पेंडींग बिलां भरिना जाल्यार डिस्कनेक्ट. रिकवरी चुकची ना. बिलां भरिनाशिल्ल्यांची कनेक्शनां दवरल्यार खंय प्रामाणीक गिरायकांचेर अन्याय जातलो. डिफॉल्टरांचें लिस्ट 31 जानेरा उपरांत सरकारी वेबसायटीर घालतले. पणजे महापालिका धरून कितल्याशाच जाणांनी OTS घेतली. आनी आमी फेस्टीव सिजनान आसल्या कारणान ते डिस्कनेक्शन आशिल्ली ती तितली इम्प्लिमेंट करूंक ना. सो 26 तारखेच्यान आमी चालू केल्ले आसा. पूण ऑनरेबल CMन आमी बसून एक डिसिजन घेतलें की ज्यो गोश्टी आमकां जे कंटिन्यू करपाक जाय, जे प्रायम ऑब्जेक्टीव इज टू रिकवर द रेवन्यू जे रिकवर जावन आसले गव्हर्मेंटाचे ते रिकवर करपाचे आसा. सो वी आर एक्सटेंडींग दी स्कीम from today onwards till 31st of this month. So the scheme is extended आणि आमचे रिकवरी ड्रायव्हर चालू उरतले. एवरी AE, JE आणि बाकीचे EE सगळ्यांक आमी टार्गेट दिल्ले आसा. सगळे केसीस जे आसा हे रिकवरी जावपाक जाय. आणि जे आज जशें हांवें सांगलां 2,06,000 कंज्युमरां ज्या 2,07,6 कंज्युमर आशिल्ले ते आतां कमी जाल्ले आसा. ते बाकीचे आमकां कमी करपाचे आसा. And we want to recover all the
रेव्हेन्यू लॉस म्हणजे रेव्हेन्यू जो रिकवर जावनासलो तो रिकवर करतले. एक बरी गोष्ट जी आसा ही CCPन सदांच आमकडे विचारतले CCPचे बद्दल. CCPन हॅज टेकन द एडवांटेज ऑफ द स्कीम and they have cleared 2 crores 37 lakhs in principal amount and the remaining has been waived off. We are giving them opportunity. And तरीसर ते करणार we will disconnect. Why we should keep the connection? सरकाराक पैसे दिवंक पडटा न्ही. लास्ट सरकार म्हणल्यार कोण लोकांचो दुसऱ्या लोकांनी पेमेंट करता बाकीचे टॅक्स करता ते फारीक करून तांकां लायट दिवपाची अशें कितें तें सारकें न्ही. सो वी वील गो अहेड इन अ स्ट्रॉंग डिस्कनेक्शन ड्रायव्ह बट वी वील गिव देम ऑपॉर्च्युनिटी टू पे. सो बट दे आर नॉट पेईंग जाल्यार मागीर डिस्कनेक्ट करूंक पडटलें. आदलो मंत्री आमदार बाबू नायकाचो नातू प्रभव नायकान BJPत एंट्री मारली. सांजे मडगांवां ताचो BJP प्रवेश जालो. अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी दामू नायकान ताका येवकार दिलो. बाबूच्या नातवाचे एंट्री सरची नव्या वर्साच्या पयले दिसा मडगांवां येता त्या वेंचणुकेक BJP कॅन्डिडेटाची चर्चा सुरू. ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर मडगांवच्या ह्या पक्ष प्रवेशाच्या संदर्भात आमी हांगा सगळे जमिल्ले आसा. हांव मागतां की असोच तुमचो फाटीबो हो बरो भक्कम इल्लो वाडून निवडणुको येणाऱ्या केन्ना तरी फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत केन्ना तरी जातल्यो आनी तातूंत भितर आमकां यश मेळटलें. एक बरी गोष्ट दिसली की मडगांव हांगासर आमचे प्रभव नायक ज्यांचे आजोबान ज्या तरेन ह्या मडगांव भितर राजकारणांत एक स्वताचें एक नांव दवरलें. गोंया भितर बाबू नायक म्हणून एक वेगळें नांव आसा. त्यांचोच नातू आज भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करता ही बरी गोष्ट आसा. एक युवा नेतो धडाडीचो आसा आनी ताका लागून हांव तांकां हार्दिक तेंचें अभिनंदन करता. तेंचे बरोबर बरेचशी मंडळी आज भारतीय जनता पार्टीन आयिल्ली आसा. हांव तेंच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. कारण आमचे कार्यकर्ते केवळ निवडणुका पुरते काम करनात. हांगा कांय जे राजकारणी आसात ते आरोप करतात. हांगासले माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ते कितें सांगतात की आमकां सडनली तांच्यांनी निवडणूक घेतले. निवडणुकीची तयारी करपाक कोणाक सांगपाची गरज ना. भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे लॉकडावनाच्या पिरियडा भितर लोकां मदीं वावुरताले, उमेदवार लोकां मदीं आसताले. दोन 2021 नवें वर्स, नवो विश्वास, नवे संकल्प. गोंयकारांनी 2021 आप आपल्या पद्दतीन येवकार दिलो. कोणे घरचे घरा फामिली बरोबर, कोणे इश्टां बरोबर पार्ट्यो केल्यो, कोण मध्यान रातीच्या मुर्तार इगर्जींनी मिसाक पावले, कोणाचो देवळांनी नामजपान नव्या वर्साक येवकार. लाखांनी देशी टुरिस्ट न्यू इयर विकेंडाक गोंयांत. कोविड महामारीत नवें वर्स नव्या आशेन सुरू. गांजा लागवडीक तेंको नाका, मुख्यमंत्र्यांनी उतर पाळचें. मांद्रे काँग्रेसीच्या आमदाराचेर प्रेशर. दिल्ली धरण्याक बशिल्ल्या शेतकारांक तेंको म्हूण गोंयच्या युवा काँग्रेसीचो दिवचले मशाल जल्लोश. नवी फिल्मां येना, 50% ऑक्युपन्सीन थिएटर सुरू करप परवडना म्हूण खंय सध्या थिएटरां बंद. दिवचले पिळगांव जिओ टॉवर घालो. रेंजीची कटकट सुटली. गोंय भरच्यो एक खबरो. गांजा उत्पादनाक तेंको दिवं नाका. मुख्यमंत्र्यान आपल्या उतरार ठाम रावचो म्हूण मांद्रेचे काँग्रेसीचो आमदाराचेर प्रेशर. युवक सध्या खूप बेकार झाले आसात. त्या दृष्टिकोनातून जर विचार केलो जाल्यार युवक ह्या गांजाचो दुरुपयोग युवकाकडून जातलो आम्ही ठाम आसा. आमची रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक की जे तेंच्यांनी आज स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटाचे आम्ही त्यांचे अभिनंदन करता. आणि तांकां आम्ही म्हणटा की तुम्ही हे जे स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटाचेर सारखे रावचे. लास्ट मिनिट कोणाचो कितलोय प्रेशर असलो, केंद्राचो जरी प्रेशर असलो तरी तो प्रेशर घेवचो न्हय. आम्ही जरी कितले म्हणले, कितें डॉक्टरांनी म्हणले की औषधी वनस्पती मानू शकता, औषधी वनस्पती, पण त्याची लागवड करप म्हणजे उत्पादन करप म्हणजे जे भायरसून घेऊन येतात, विकतात, भुरग्यांचे भवितव्य पिड्यार करतात. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, हांव एक असो आमदार आहा की सुरवात पासूनच भुरग्याचे उज्ज्वल भवितव्य कशें करचें हाचो विचार करता. युवा काँग्रेसीचो शेतकारांच्या आंदोलनाक तेंको. दिवचले मशाल जल्लोष जालो. गोवा प्रदेश युथ काँग्रेस ऑल इंडिया आमचे इंडियन युथ काँग्रेस हेच्या निर्देशानुसार आम्ही हांगासर हे मशाल जल्लोष केल्लो आहा. हो मशाल जल्लोष जो आहा हो मशाल जल्लोष आमी जे आमचे फार्मर्स आहा जे दिल्ली हांगासर प्रोटेस्टाक भरलेले आहा, फार्मर्स बिलाच्या निशेध करपाक जे फार्मर्स
आनी ते फार्मर्स बील फाटीं घेवचे म्हणून जे आमचे जे किसान भाई आहा परवा करिना म्हणून आयज गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस त्यांच्या सपोर्टाक आनी आख्खे ऑल इंडिया यूथ काँग्रेस हे सपोर्टाक आयज पुरे भारतभर मैदानात देवलेले आहा। आज उनको अपना सपोर्ट देने के लिए, उनको अपना सहयोग समर्पित करने के लिए गोवा प्रदेश यूथ कांग्रेस ने भारतीय युवक कांग्रेस के आदेश पर गोवा में बिचोलिम में हमने यहाँ पर मशाल जुलूस का आयोजन किया है। नवी फिल्मां येना, थिएटरांची सिटींग कॅपॅसिटी अर्दी, गोंयांत सध्या थिएटरां बंद. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट 50% ऑक्युपन्सीन तुमकां थिएटर चालू करूंक मेळटा बिकॉज थिएटर एअर कंडिशन आसता. आतां ऑल ओव्हर इंडिया भितर जे थिएटरां सुरू जाल्यात तातूंत भितर नवीन अशी पिक्चरां खूब कमी आसात. जी लायत आसात ती सगळी ओल्ड पिक्चरां लायत आसात. आतां एज फार एज हांव जशें म्हजें पर्सनल आय एम थिएटर ओनर्स असोसिएशनचो हांव प्रेसिडेंट आसा गोंयचो. म्हजें पर्सनल एनालिसीस आसा की रिस्पॉन्स बाकी कडेन जर ऑल ओव्हर इंडिया जे बाकीचे व्हडले व्हडले स्टेटी आसात, जे व्हडले सिटीज आसात, थंय एकदां रिस्पॉन्स जर सारको येवपाक लागलो जाल्यार आमी ठरयतले की थिएटर चालू करपाचें. कारण इकॉनॉमिकली तुमी 50% ऑक्युपन्सीन 50% जे आसा न्ही खंयचें कॉन्ट्रिब्युशन जे आसता आमचें कितें आसता जे रेव्हेन्यू तुमकां येता ताचे 50% आमकां डिस्ट्रिब्युटराक दिवचे पडटा. 50% केन्ना दिवचे पडटा जेन्ना रेग्युलर जे पिक्चरां चालू आसतना तुमच्या आतां ऑक्युपन्सी तुमकां गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे तुमकां 50%च तुमकां सिटां दवरूंक मेळटा. ताजे 50% म्हणजे यू आर टॉकिंग अबाउट 33% तुमकां रेव्हेन्यू आसता. सो त्या रेव्हेन्यू भितर म्हज्या कोतान थिंग्स वील बी लिटल डिफिकल्ट. पेगांवां रेंजीच्यो कटकटी जाता म्हूण जिओ टावर घाला. जितने भी टावर गोवा में लगे हुए हैं वो कंपनी बताती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन है और यहाँ का टावर आपको जाके लगाना है. लेकिन यहाँ के केस में हम लोग ने खुद स्पेशल अप्रूवल लिया क्योंकि रामदास और सारे जितने भी लोग हैं उन्होंने हमको बार बार मुलाकात करी और हमने स्पेशल अप्रूवल लिया जाके. और उसके बाद ये पहला टावर है जो अप्रूवल के बाद हम उसको लेके आ पाए हैं. शेगावा हो जो रिलायन्स जिओचो टावर झाला वो खरेंच ह्या गांवा खातीरूय आनी आमच्या सगळ्या ग्रामस्थां खातीर एक ऐतिहासीक आनी खाशेलो असो दीस आसा. आनी हाजें सगळ्यान व्हडलें कारण म्हणजे ही जी कोविड-19ची महामारी जाल्या वो वर्क फ्रॉम होम, ऑनलायन एज्युकेशन हे जे सगळे नवे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस जाल्या ते विदावट अ मोबायल नेटवर्क, विदावट टावर केन्नाच करप पॉसिबल जावचें नाशिल्लें. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. चार चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.